नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक इफ्फी सद्याक चालू आसा आनी इफ्फीच्या माध्यमांतल्यान फक्त फिल्म रिलेटेडूच आमकां लोक मेळटा अशें ना. जायते हांगासर अशे व्यक्तींचो आमकां परिचय जाता जांच्यांनी देशा खातीर, जांच्यांनी गोंया खातीर, जांच्यांनी फिल्मां खातीर सुद्दां जायतीं कामां केल्लीं आसा. पूण आयज आमी फिल्मा कडल्यान मातशे पयस या. हांव फिल्मा कडल्यान चडूय पयस म्हणपाक सोदिना, कारण ज्या टॉपिकाचेर उलोवपाचो आसा त्या टॉपिकाचेर फिल्माय बीन बऱ्या तरेन जाल्लेली आसा. असो एक व्यक्ती जो आयज हांगासर जे मांबा सेक्युरिटी आसा ताज्या वतींतल्यान आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. बट तो नॅशनल्साक सिल्वर मेडल घेवन आयिल्लो आसा गोंया खातीर. आनी आमच्या बरोबर आसा भावेश नायक. भावेश बाब, सगळ्यान पयलीं येवकार आनी खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन्स. आयज पळोवन बरें दिसता. सो केन्ना जाल्ली ही नॅशनल्स आनी एक्झॅक्टली पावर लिफ्ट हातूर. सो पावर लिफ्ट म्हळ्यार कितें एक्झॅक्टली म्हाका तें सांग. पावर लिफ्टिंग मिन्स हेवी वेट मारप, स्कॉट, बेंच, डेड लिफ्ट, तितले जात तितले तुवें वेट मारप तितून हेवी. आनी वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग इज सेपरेट सेपरेट हय. सो आनी नॅशनल्स केन्ना जाल्ली? नॅशनल 21, 22, 23 3 दीस. हय ह्याच म्हयन्यान. हय हय. सो तूं आत्तां करून आयला? हय, जस्ट आत्तां येयला. यू वॉन दी सिल्वर मेडल? हय. क्या बात. म्हाका दिसता हे आमचे गोंयकार आनी सगळेच मळार आमी शायन जाता. सो जर्नी कशी आशिल्ली, कसो तूं पावलो, कितें जालें म्हाका सारकें सांग. जर्नी पावर लिफ्टिंगेची जर्नी खूब डिफिकल्ट आमची. कित्याक आमकां पावर लिफ्टिंगेक कोण सपोर्ट करना. मेडल मारलो जाल्यार बस कोण सपोर्ट करना आमकां. हय. सो प्रॅक्टीस बीन करता जाल्यार खूब डिफिकल्ट जाता. प्रेपा टायमार बीन आसता तेन्ना आमी. खंय प्रॅक्टीस करता? हांव आमची जिमानूच करता. हय, आगासायम. हय. म्हाका दिसता एक गोश्ट हांव खऱ्यांनीच उलोवपाक सोदता. जाय तशे एथलीट आसतले कदाचित उलोवनूय दाखोवचे ना, बट तांकां खंय ना खंय तरी एक प्रोत्साहन जाय आसता सरकारा कडल्यान म्हणा किंवा खंयचे तरी प्रायवेट फर्मा कडल्यान, जे हांव म्हणपाक शकता की तांकां ट्रेनिंग बरी मेळपाक जाय, तांचें न्यूट्रिशन बरें आसपाक जाय. कारण पावर लिफ्ट किंवा ज्यो बाकीच्यो ज्यो कॉम्पिटिशन्स आसा, एथलीट्स म्हणा किंवा ज्यो बाकीचे कॉम्पिटिशन आसा स्पोर्ट रिलेटेड, ताका खूब एनर्जी लागता, बाकीच्यो गोश्टी. सो अशें आतां तूं जेन्ना पावलो आनी थंयसर म्हाका दिसता नॅशनल म्हणटकूच आख्खे इंडियेचे सगळे पावर लिफ्टर्स आयले आसतले. भंय बीन दिसलेलो ना? कॉन्फिडंट आसलो? कॉन्फिडंट नॉर्मल. आमी खूब कॉम्पिटिशन केलें न्हू, सो नॉर्मल फिलींग येता. सो हे नॅशनल्स पयले फावटी तुजे? ना ना ना, हे दुसरे फावट आमचे. आनी पयलीं बीन तुवें एवॉर्ड काडले? हय, सेम सिल्वरूच काडला. खंयच्या वर्सा? गेल्या वर्सा. सो कंटिन्यू दुसऱ्या वर्सा सिल्वर काडप इज बिग थिंग. बस रावता खंय तूं? आगासायम. हय. सो म्हाका दिसता व्हडले सांगपाची म्हाका दिसता आनी गरज ना. आगासायमच्यान पिलेन हांगाच्यान येवन येदे व्हडलो एक झेप मारप सुद्दां खूब मोठी गोश्ट. आनी तितलेंच श्रेय वयता आमच्या निखिल बाबाक, कारण निखिला बरोबर ते सद्याक आसा. निखिल, एक खरें बरी गोश्ट आसा की तुज्या बरोबर जे आसा न्ही, हांव अण्णा म्हणा किंवा बाकीचे सुद्दां, ते खऱ्यांनी इतले बरे तुजे सांबाळून घेवपी आसा. आनी परत भावेश, आतां वळख जाल्या खरी, बट उलोवन कळटा की तो ही इज नॉट अ सेक्युरिटी, बट ही इज मनांतलो नळवो आसा. तो कोणाक दुखोवपी मनीस न्ही. तशें तुका सांगलां, आमचे सगळे भुरगे आसा पळय ते वेल ट्रेंड, कळ्ळें. आनी तुका सगळे सॉफ्ट कॉर्नर आसा सगळे, कळ्ळें तुका न्हू. सो तांकां तुका कांयच शिकोवपाची गरज ना. सगळे तुज्या कंपनीन कोणी तरी सिल्वर हाडला, कशें दिसता? खूब बरें दिसता. म्हाजो ताका खूब सपोर्ट आहा. आमी ताका आमचे कडल्यान जें कितें जाता पळय तें आमी करता ताका भावेशाक. पळय, भावेश आतां आयला म्हाजे कडेन, कळ्ळें. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलोच तो. सो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो भुरगो म्हणून हांव ताका, म्हाका जाय की ताणें ऑलिंपिया गेलोलो. सो हांवें भावेशाक सांगलां, तुका कितें स्पॉन्सर आसा तुज्या फाटल्यान हांव आसा, तूं भिवपाची गरज ना. दोतोर सांगता तसो, कळ्ळें. तूं भिवपाची गरज ना, हांव तुज्या फाटल्यान आसा, कळ्ळें न्हू. भावेशाक आमी पुश करता, भावेश तूं वच फुडें, कळ्ळें. लक्ष आसा फुडें आनी कितें नॅशनल्स मागीर फुडें सपोर्ट करता म्हाका तितून. हय, सपोर्ट आसता. हय हय, सपोर्ट आहा. सो फुडें आतां ऑलिंपीक पर्यंत पावपाक जाय. सपोर्ट आहा न्हू, वयतले मुखार प्रॅक्टीस करून. आमचो टार्गेट आसा आमचो. तरी हांवें भावेशाक सांगला, तो जेन्ना सिल्वर मारून आयिल्लो पळय, एक्चुली कशें आसा, ताका गोल्ड चुकलो. कित्याक मरे क्लायमेटीक एडजस्ट जावंक 10 डिग्री पंजाबाक जाय. पंजाबाक. सो ताका थंय मातशें तें फ्रिजींग जाता न्हू. सो ताका इंजरीक लागून तेजे गोल्ड चुकले. सो आतां आमी तुका कितें आसा तुका, आनी ताका टायम नासलेलो प्रेप करपाक. नो टायम तेणी प्रेप केलो. कोच बीन तशें आसता कोण? हय, कोच आहा म्हाजो, सुयोग मडकयकर म्हण नांव तेजें. हय, तो कोच म्हाजो पावर लिफ्टर. हय. सो कितें आतां एक गजाल कळ्ळी की तुका इंजरी जाली, आनी कितें जालें एक्झॅक्टली ज्या टायमार तूं कॉम्पिटिशनाक आशिल्लो? सो हांव ट्रेनींग करता तेन्ना म्हाजी नी इंजरी जाली. सो मागीर लोवर बॅकूय इंजरी जाली, शोल्डरूय इंजरी जाली. सो थंडेन थंय म्हाका इंजरीज मागीर परतून स्टार्ट जाली फेस करपाक. सो रिस्की आसता न्ही तशें? हय, रिस्की आसता भरपूर.
सो सांबाळून हें करचें पडटा. प्रॉब्लम जाता जाल्यार फुडें एक्चुली कोणी पळोवपाक जाय तशें आतां तरी तुज्या बरोबर निखील आसा किंवा बाकीचे आसा, बट बाकीचे जे हे आसा स्पोर्ट्स एथलीट आसा तांकां पळोवपाक खऱ्यांनीच कोण तरी आसा अशें दिसता न्ही. हय. आमच्या बरोबर भावेश आसा. भावेश, थँक्यू व्हेरी मच आमकां टायम दिलो म्हणून. पण आमकां खरेंच प्राऊड फील जाता. इफ्फीच्या वेळार आमकां वळख जाली, बट ही एक्चुली इफ्फीच्या भायर स्पेशल खंय ना खंय तरी प्रोग्राम जावन वळख जावपाक जाय अशें एथलीटांक जांच्यांनी गोंया खातीर नॅशनल्स घेवन आयले इन पावर लिफ्टींग. भावेश नायक आमच्या बरोबर आसा, जो पिलेन हांगासरल्यान आमच्या गोंया खातीर तांच्यांनी रिप्रेझेंट केलें नॅशनल्साक. देव बरें करूं. थँक्यू भावेश. थँक्यू.